आयकलें पळय हें तेन्ना जशें पांडुरंगान म्हळें फर्स्ट इज दट क्रायम ब्रांच इज रिडींग गव्हर्मेंट्स ओन डिपार्टमेंट थंयच्यान हें सुरवात जालें सहजासहजी असली गजाली जायनात आनी मागीर जेन्ना आमी एक एक गजाल उस्तुपा लागले पळय हे धक्केच बसपा लागले. आतां पांडुरंगान तर सगळे धक्क्याचें वर्णन बरे भशेन केलें की गरिबांच्या अन्नाचेर सुद्दां कसो भ्रश्टाचार करपी लोक आमच्या वेवस्थे भितर आसात ते ताणें सांगलें. जॉयल, वॉट डू यू थिंक कॅन अ घोटाळो of this magnitude operate without the blessings of political masters? Well, everybody is feigning ignorance. पहिले स्वदेक पांडून जे बरें एक्सप्लेन केलें ते तेजेर इट्स व्हेरी a setback for all of us as Goans actually to understand that on food grains, even there is a scam on food grains, which food grains meant for below poverty line people, and to such an extent, call 1 ton as almost 10 tons have been seized, still going on. एक गजाल अशी आसा प्रमोद की येस यू आर सेइंग इट इज करेक्ट भितरले भागी आसतना हे कशें जावंक शकत ना बिकॉज it is not a small scam between two people. It is a scam. It's a nexus. Nexus, there where it's a chain, and there could be possibilities where people from outside the department also will be in extending tacit support to take this forward. It is very sad that it is going on for so many years, possibly, where and nobody has even tracked it. We are talking about food grains, tur dal being spoiled, whether, as Pandu said, whether it is linked to such a scam, nobody knows now. Probably we need to go back and maybe constitute a commission or an inquiry into the whole thing and re-study the whole process of how to go about distribution system. The entire distribution system has to be now thoroughly checked. Put systems in place. व्यवस्थेक कीड लागल्या ही गजाल जी आम्ही किशोर सदांच अशी सामकी अशी बरयताले मी बट ती एक जनरली वी यूज टू रायट इट एज अ मॅटर ऑफ एक्सप्रेशन. टुडे आय थिंक वी हॅव सीन अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दॅट, अ व्हेरी क्रुएल आनी व्हेरी हिडियस डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दॅट. व्यवस्थेक कीड लागप म्हळ्यार कितें हाजें डेमॉन्स्ट्रेशन. राजकीय आशिर्वादा शिवाय, अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय ह्यो गजाली जावंक शकता काय कितें. आनी एक प्रश्न खूब जाण विचारतले आतां कारवाय कशी जाली काय म्हण, इतली 10 वर्सां चलतात जाल्यार. प्रमोद, राजकीय आशिर्वादा शिवाय ह्यो गजाली चलपाक शकना. म्हणजे राजकीय आशिर्वाद हेका आसो शकना अशें म्हणप म्हणजे मूर्खपणां ठरतली. एक कशें आसता जाणा, हांवें एक बारीक अभ्यास केलो की जेन्ना अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स जातात, अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट जातात, मिनिस्टरांक वेगवेगळी डिपार्टमेंट जेन्ना अलॉट जातात तेन्ना ऑफिसर लेवल ते आपल्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पद्दतीन काम करतात. पूण मिनिस्टराचे जे मनीस आसतात, खास मनीस, ते कितें करतात, पयलो तेंचो हें कितें की ह्या डिपार्टमेंटासून खावपाक कशें मेळटलें, वॉट आर द मिन्स कितें पयशे कमोवपाचे. बाबा हांगा अशें कितें जेतूनसून पयशे कमोवपाक जातात. पयशे कमोवपाक हे शब्द वापरले जेन्ना खावपाक म्हणटा तेन्ना आनी खावपाच्याच गजाली कडेन खावपाचें केलां. पयलीं पयशे कमोवप आनी मागीर ते खावप. तर हे जेन्ना मिन्स तूं पळयता तेन्ना हे सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान इतले मिन्स आसात ते पयशे कमोवपाक की ती सिस्टम तेंची ठरलेली आसा. जशें पांडुरंगान वेवस्थीतपणे एक्सप्लेन केलें की ही गजाल ही कालची, पयरची किंवा 2 म्हयन्याची, एका वर्साची न्हू. हें आतलां कितले म्हणजे ज्या मनशाक 2012 अरेस्ट केलो त्याच मनशाक आयज परत ते धरतात आनी त्याच मनशाच्या गुदावान तो माल मेळटा. म्हणजे क्रोर्स ऑफ रुपीसाचो हें कितें की कोणाकूच कोण कॅर काडिना. एकदां केल्लो क्रायम परत तोच मनीस त्याच क्रायमान सांपडटा. हेचो अर्थ कितें की त्याच सिस्टमीन तो ताका खबर आसता तूं कितें जातलें जास्तीत जास्त, तूं भितर पडटलो 8 दीस, तुका भायर सोडटले आमी. पूण ते क्रोर्स जे मेळटात पळय हितून ती आस का वचों शकना. सो जशें हांवें सुरवातीकूच सांगलें की पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम जी आसा तेचो थरो अभ्यास करून त्या पुराय सिस्टमीचो परत फेरनियाळ घेवन ती सिस्टम कशी वेवस्थीत पद्दतीन चलतली हेचो आमकां विचार करपाक जाय. ज्या पद्दतीन प्रमोद कोविडाच्या वेळार 80 crores रुपीज सरकारान खर्च केला डिस्ट्रिब्युशन ऑफ दीस फूड ग्रेन्स. म्हणजे 80 कोटीचे अन्नधान्य आमी गोंयकारांनी खाल्ल्या कोविडाच्या वेळार. ते खरेंच आमी खाल्ला
काय ह्या 80 करोडाचेर कोणी कसली चांदी केली हाचोय विचार आमकां करचो पडटलो. आयज ज्या पद्दतीन क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टमाचेर खर्च करतात ते जर आमी पळयत गेल्यार आमी पर कॅपिटा इन्कम आमी म्हणटात नंबर 1. कोविडा भितर आमी सगळ्यांत चड जेवण खावन सुखी आसपाक जाय आशिल्लें. पर कॅपिटा इन्कम नंबर 1 असलेले राज्य 80 कोटीचे अन्नधान्य खाता कोविडाच्या काळात. म्हणजे आमी सगळ्यात दळिद्री राज्य आसपाक जाय न्हू खरें म्हणजे. आमी सामकी इतले सुखवस्तू आसपाक जाय आमी सारखे की आमी इतली खाला पिला कोविडाच्या टायमार हिशोब ना.